baba mama ori diri baba mama 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 lari ka प्रेज गॉड. आम्ही सुरुवातीचे मागणे म्हणूया. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. मोगळा बापा, हो दीस अखेर जाताना परत आम्ही हांगासर एकठांय जाल्या तुझ्या नावान. खंयसर दोग वा तेग म्हज्या नावान एकठांय जातात तांच्या मदगात हांव आसा म्हणटा तुझे उतर. वै सोम्या, तुझ्या आजारपणांत हर एक गुड्डे पर्वता बरी आशिल्ले आमचे समस्ये मेणा बरी करगून वेतात. त्या खातीर तुका अर्घा दिता. तुझ्या उतराचो नियाळ करूंक आमची काळजां मना बऱ्या मातयेच्या सुवाते बरी तुवें तयार केल्याय त्या खातीर तुका अर्घा दिता. पवित्र आत्म्या, हे सेशन तुझ्या हातान समर्पिता. हे सगळे सेशन तुझ्या कंट्रोलान काण गेल्ल्या खातीर तुका अर्घा दिता. म्हज्या मनान तावन तूं चिंताय, म्हज्या तोंडांतल्यान तूं उलयताय. हर एक उतर आमच्या काळजाच्या बऱ्या जमिनीचेर पडला आणि ते 100 वांट्यांनी फळ दिवंक पावला म्हणून तुका अर्घा दिता. आणि बापा, हे मागणे आमी करता जेजू क्रिस्ताच्या नावान आणि पवित्र आत्म्याच्या आदारान. आमेन, आमेन, आमेन. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. Thank you, Jesus. तर आम्ही आज थँक्स गिव्हिंग विशयन शिकया. भायल्या गांवांत आनी या नोव्हेंबर महिन्याच्या अखेरेक थँक्स गिव्हिंग म्हणून एक दीस नेमलेलो आसा. चडावत ऑक्टोबर, नोव्हेंबर, डिसेंबर त्या गांवांत ती थँक्स गिव्हिंगाक लागून समर्पित करतात. त्या वर्साच्या अखेरेकी सगळी थँक्स गिव्हिंग मागणे या मीस या रेतेर म्हणून आमी अटेंड करतो. आमी अर्घा दिवचे मागणे करतो. तर थँक्स गिव्हिंग म्हळ्यार काले. थँक्स गिव्हिंग म्हळ्यार आमच्या भितरच तो एक स्वभाव जावन आसा आणि तो स्वभाव आमकां देवाच्या राजांत आमी खंयच्या पावंडाक, मुखल्या पावंडाक पावता, एक उंचल्या पावंडाक पावता ते डिसायड करता. ज्या दाळा आमी देवा बॉर्न अगेन जाल्या, नव्यान जल्मल्या, आता आमकां हर एकल्यांक पवित्र आत्मा आमच्या भितरच आसा, आमकां तो मेळ्ळा आणि ताणें हर एक आमच्या भितर घाला. हर एक आशीर्वाद देवान बसयला. ते आशीर्वाद आमच्या भितर पवित्र आत्म्या मुखांतर आमकां लाभला. देखून आता हो आमचो एक मनोभाव जाय जे अर्घा दिवचो. हो मनोभाव या स्वभाव आमी सदांच विकसित करूंक आसा, म्हळ्यार आमी डेव्हलप करूंक आसा. हर एका परिस्थितींत आमी अर्घा दिवंक आसा. तर आमी एक उतर पळया 1 Thessalonians 5:18. सर घडीत आणि देवाक अर्घा दिया. ख्रिस्त जेजूच्या एकवटान
असलेल्या तुमचे ताव देवाक इतलेंच जाय. सर्व गणितांनी देवाक अर्घां दिया. ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटान असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. आता आम्ही सगळे ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटान आयल्यावंगी आसोंगी आम्ही आता सगळी born again जालो. आम्ही जेजूक आपलो सडवणदार आणि सोमी म्हणून आम्ही मानून काढला आणि आता आम्ही ख्रिस्ताच्या एकवटांत आसा, पवित्रात्म्याच्या एकवटांत आसा आणि देवाक आमचे तावन इतलेंच जाय. काले जाय सर्व गणितांनी आम्ही देवाक अर्घा दिवंक आसा. केवळ वर्साच्या अखेरेक या आम्ही बऱ्या संदर्भात असताना सगळ्या आमच्या जिवितान बरेंच असताना सदाळा मात्र आम्ही अर्घा दिवंक जाय. या हर एका संदर्भाने हांगा म्हळ्यार सर्व गणितांनी आमच्या जिवितान कितें वायट घडोवन आसा जाल्यारय आमी अर्घा दिवंक आसा. बरें आसा ते दाळेय आमी अर्घा दिवंक आसा. संतोशांती, दुखांती, कश्टांती हर एका गणितांती आमी देवाक अर्घा दिवंक आसा. हे देवाचे कमांड्स आसा आणि इतलेंच तो आमचे तावन आशेता. इंग्लिशान म्हणटा इन ऑल सर्कमस्टन्सीस give thanks to God in Christ Jesus. This is the will of God concerning you. म्हळ्यार हेंच देवाची खुशी जावन आसा. देवाक आमचे तावन इतलेंच जायचे. देवाचे कमांड जावन आसा. आमी हर एका संदर्भी ताका अर्घा दिवंक आसा. तर आमचो अर्घा दिवचो मनोभावच आमकां देवाच्या राजान उंचल्या पावंडाक व्हरून पावयता. हर एक पावटी आमी देवाक अर्घा दिता. देवान आमचे खातीर कितें केलां ते आमी उचोवन सांगता. तातूंत 3 संगती आटापून आसात. थँक्स गिवींग, स्तुती आनी आराधन. अर्घा, स्तुती आनी आराधन. आमी देवा थंय कशें वेता पण आमी वेगवेगळ्या कारणां खातीर देवा थंय वेता. आमी अर्घा दिवंक वेता, स्तुती करूंक वेता, आराधन करूंक वेता. आमच्या जिवितान ताणें केला सर्व उपकारा खातीर आमी ताका अर्घा दिता. अर्घा दिवचे म्हळ्यार आमी वळखोवचे देवाचे बरेपण आनी ताचे कार्य आमी मानून घेवचे ते जावन आसा. आनी स्तुती म्हळ्यार प्रेज. स्तुती म्हळ्यार देवाची वडविकाय या वर्तेपण आनी ताचे शेगूण आमी वळखून काडून घेवचे. आराधन म्हळ्यार देवाचे पवित्रपण आनी हजरपण आमी वळखून घेवचे. देवाच्या हजरपणाक वचूंक वाट ना. आमी अर्घा स्तुती दिल्या शिवाय देवाच्या हजरपणांत आमकां प्रवेश करूंक जायना. कीर्तन 100 वळ 8 काले म्हणटा पळय. कीर्तन 100 वळ 8. verse 8. हंड्रेड and 8 आसा. 8 आसा गे 100. 4 पळय. ओके. 4. अर्घा घेवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणाक येया. ताका अर्घा दिया. ताच्या नावाची स्तुती करा. प्रेज गॉड. अर्घा दिवन ताच्या दारवट्यांतल्यान भितर सरा. म्हळ्यार आमी ताच्या मंदिरांत आमी प्रवेश करतना आमी ताच्या हजरपणांत येताना आमी अर्घा दिवन प्रवेश करून भितर सरूंक जाय. स्तुती गितां गावन ताच्या आंगणांत येया. एंटर हिज कोर्ट्स विथ प्रेज म्हणटा. ताका अर्घा दिया. ताच्या नावाक स्तुती करा. त्याच्या नावाची स्तुती करा. तर आमचो प्रेज आनी थँक्स अर्घा आनी स्तुती दोन्ही आटापून आसा.
हे दोन्ही काण घेऊन आम्ही देवाच्या हजरपणात वेताना त्याचा हजरपण आम्ही अनुभव करून कसा झाला हे दोन्ही गरजेचे जावन आसा. आम्ही अर्घ आणि स्तुती करचे. अर्घा दिवची ताणें आमच्या जिवितान जे कितें केला हर एका उपकारा पासून आम्ही ताका अर्घा दिवचे. हर एका संदर्भांनी हर एका घडीतांनी आम्ही ताका अर्घा दिवचे आणि स्तुती करची म्हळ्यार ताची वडवीकाय आम्ही गायना मारिफात आम्ही तशी वडवीकाय आम्ही उच्चारची. म्हळ्यार तो कितलो वर्तो देव, ताणें कितली महान कार्यां केल्यान हर एक आम्ही उच्चारचे. आता मोरयेन ज्या दाळा तिचे जिवीत आम्ही पळयल्या अर्घा स्तुतीचे जिवीत आसले. गॅब्रियल बडवो तिका बरी खबर हाडून दिता त्या दाळा ती ते काण घेता, ते उतर स्वीकार करता. ताच्या उपरांत ती पवित्र आत्म्याच्या उदेशी गर्भेस्त जाता. ताच्या उपरांत ती एक स्तुती कीर्तन गायता, स्तुती गीत गायता. मॅग्निफिकाट म्हणतात आम्ही इंग्लिशान. स्तुती कीर्तन ती गायता. तंतू हर एक ती अर्घा दिता. देवाची वडवीकाय ती उच्चारून सांगता आणि देवान तिच्या जिवितान कसली विस्मित कार्या महान कार्या केला ते ती उच्चारून सांगता त्या स्तुती कीर्तना मारिफात. प्रेज गॉड. हालेलुया. आणि आराधन म्हळ्यार देवाचे पवित्रपण आणि हजरपण आम्ही वळखून घेवचे. आता हे अर्घा दिवचे म्हळ्यार एक ग्रीक शब्द कॅरिस. कॅरिस हातून येता. कॅरिस म्हळ्यार कुरपा आणि ताचो अर्थ आम्ही इंग्लिशान ट्रान्सलेट केला अर्घा दिवचे म्हण जाता, थँक्स गिविंग. कॅरिस म्हळ्यार कुरपा आणि इंग्लिशान आम्ही ट्रान्सलेट केला ताचे अर्थ थँक्स गिविंग जाता. एंटर हिज ग्रेस विथ थँक्स गिविंग इन युअर हार्ट. एंटर हिज प्रेझन्स विथ थँक्स गिविंग इन युअर हार्ट. म्हळ्यार जे दाळ आम्ही अर्घा दिता त्या दाळ आम्ही त्याच्या कृपे सिंहासनान त्याच्या हजरपणांत आम्ही त्याच्या कृपेंतच आम्ही एंटर जाता, आम्ही प्रवेश करता. आता कॅरिस हो शब्द आमकां येवकरिस्ट तंतूय आमकां पळोवंक मेळटा. युकरिस्ट म्हळ्यार मदें वर्ड आसा कॅरिस. कॅरिस म्हळ्यार थँक्स गिविंग, अर्घा दिवचे. तर आमच्या मिसाचे बलिदानी ते एक थँक्स गिविंग म्हणून आसा. हर एक पाटी आम्ही मिसाच्या बलिदानान भाग घेताना आम्ही थँक्स गिविंग करता, आम्ही अर्घा दिता, आम्ही स्तुती गायता, देवाची वडवीक आम्ही गायता. आम्ही प्रवेश गीत गायताना कशें येता आम्ही अर्घा आनी स्तुती करून येता देवाची सुरवातेरच. मागीर आम्ही त्या अर्घा बलिदानान भागीदार जाता. जेजून आमचे खातीर जे कितें केला खुर्सार ताजी कूड आनी रगत आमकां दिला त्या खातीर आमी अर्घा दिता, ताचो नियाळ करता आनी ताजें उतर आयकता. उतरा पासून ती आमी ताका अर्घा दिता. तर मिसाचे हर एक मिसाचे बलिदानी अर्घा बलिदान जावन आसा. प्रेज गॉड. तर कुरपा म्हळ्यार कितें? आमी कुरपा म्हळ्यार ह्या शब्दांतल्यान काल समजता. कुरपा म्हळ्यार आमी ना फावो तरी देव आपली सकत आपले सामर्थ्य आमच्या तर्फेन तो वापरूंक आशेता. आमी ना फावो तरी देवाची कृपा मेळोवंक तो आमकां धाराळ मापान ती कृपा दिता. काकुळट म्हळ्यार कितें? मसी. मसी आमी आयकता देवाची काकुळट हर एका सकाळी ती नवी आसा. काकुळट म्हळ्यार कितें? काकुळट म्हळ्यार देव म्हाका फावो आसली शिक्षा ती तो म्हाका दिना, पण ताणें आपल्या एकल्याच पुता जेजूक दिली. जेजून ती शिक्षा काडून गेली. खुर्साचें मरण म्हाका फावो आसतलें पण ते जेजून काडून गेले आनी म्हाका शिक्षा दिवंक ना. ते जावन आसा काकुळट. अर्घा दिनांतलो व्यक्ती ताका कृपा लाभना. एका अर्घा दिनांतल्या व्यक्तीक देवाच्या कृपेन ताच्या प्रवेश करूंक साध्य ना. ताका त्याच्या हजरपणांत वचूंक साध्य ना. देखून हिब्रूज 4:16 पळया आमी.
आणि तो तर गरजे अखंताच्या वेळार आमकां दया आणि आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान देवाच्या कृपे सिंहासनाक लागीं सरया. प्रेज गॉड. हांगा बरयला कृपे सिंहासना लागीं सरया. त्या गरजे आकांताच्या वेळार आमकां दया म्हळ्यार काकूय आणि आधार मेळचे खातीर आमी धैर्यान विथ कॉन्फिडन्स देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं सरया. तर आमी देवाच्या कृपे सिंहासना लागीं वताना आमी अर्घा स्तुती काण घेवन वचूंक आसा. त्या वेळा आमकां गरजे आकांताच्या वेळार आमकां ताची दया आनी ताचो आधार लाभता आनी आमकां धैर्यान ताच्या कृपे सिंहासना लागीं सरूंक साध्य जाता. Colossians 3:15 आणि 16 पळया आमी. Colossians chapter 3 verse 15 and 16. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करून एक कुडीचे सांदे तुम्ही जाल्ल्यान त्या समाधानात तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. ह्या शिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड बरोवन आसूं खरे जाणवायेन एकामेकाक शिकया आणि बुधबाळ सांगा की कीर्तनांनी गितांनी आणि आत्मिक काव्यांनी गायन करण तुमच्या काळजांतान देवाक अर्घां दिया. प्रेज गॉड. क्रिस्ताचे समाधान तुमच्या काळजांनी रास करूं. केदळा क्रिस्ताचे समाधान आमच्या थंय रास करता. जेदळा आमी त्याच्या आजारपणांत आसता, त्याच्या एकवटांत रावता, त्याच्या उतरांत आमी वेळ खर्चिता आणि निरंतरी आमी अर्घा दिता. हर एका परिस्थितींत आमी अर्घा दिता. एक कुडीचे सांदे तुम्ही जाल्ल्या. एक कुडीचे सांदे आमी जेजूच्या कुडीचे सांदे आमी जावन आसा. त्याच्या एक कुडीचे सांदे आमी जाल्ल्यान त्या समाधानाक तुमकां आपोवणें मेळ्ळां. आमी त्याच्या एकवटांत आसा, त्याच्या कुडीचे सांदे जावन आसा. ताका आमी ताच्या संगात एक संबंध आसा, आमचो एक रिलेशनशीप आसा. देखून त्याच्या समाधानान ती वांटेली जावंक आमकां हर एक लांकी आपोवणें मेळ्ळां. त्या शिवाय उपकारी मनाची तुम्ही जाया. देखून उपकारी मनाची जावचे गरजेचे जावन आसा. थँक्स गिविंग आमचो मनोभाव, आमची मनोवृत्ती, आमची एक लायफस्टायलच जायचे. हर एका परिस्थितीन हर एका संदर्भी कष्टान जावं सुखान जावं बऱ्यापणी जावं या खंयचेय प्रॉब्लमांत आसत जाल्यार आमी उपकारी मनाची जावंक आसा, अर्घा दिवंक आसा, निरंतरी अर्घा दिवंक आसा आनी स्तुती करूंक आसा देवाची. क्रिस्ताचे उतर तुमच्या काळजांनी उदंड भरोवन आसूं. देवाचे उतर जेदळा आमच्या काळजान उदंड भरोवन आसता तेदळा ऑटोमॅटिकली आमच्या जिवितांत आमी अर्घा दिवंक आमकां साध्य जाता. आमच्या निरंतरी आमी अर्घा दिवनूच आसता. आमचो मनोभाव ऑटोमॅटिकली चेंज जाता की आमी थँक्स गिविंगाचो मनोभाव काण घेवन आमी चलता. खरी जाणवाय आमकां कोण दिता? देवाच्या उतरांतूनच आमकां मेळटा. तो पवित्र आत्मा आमकां दिता. एकामेकाक शिकया आनी बुधबाळ सांगा. जेदळा आमी अर्घा दिवन पवित्र आत्म्या कडेन विचारता, आमकां तुजी जाणवाय दी, आमकां हे उतर समजना, तूं आमकां शिकय. तेदळा पवित्र आत्मा आमकां ती जाणवाय दिता. ते उतर आमी शिकूं आनी हेरांकी ते सांगू आनी बुधबाळ सांगू. कीर्तनांनी गितांनी आनी आत्मिक काव्यांनी गायन करून तुमच्या काळजांत देवाक अर्घा दिया. आमी हर एका टायमार अर्घा स्तुती प्रेज एंड वर्शीप करून आमी अर्घा दिवंक आसा देवाक गायना मुखार. तेदळा आमी एक एटमॉस्फियर क्रिएट करता, एक वातावरण आमी क्रिएट करता आनी थंय देवाचें हजरपण आमकां अनुभव करूंक जाता. आनी तेदळा जेदळा आमी अर्घा दिते आसता तर सैतानाक थंय मोदे येवन कसली घुसपड गोंधळ करूंक ताका जायना. प्रेज गॉड.
एकूण अर्घा दिवचे एक देवाचे कमांड जावन आसा, ताची आज्ञा जावन आसा. Ephesians 5 verse 19 to 20 पळया. एफेसकारांक बरयले पत्र 5 अध्याय 19 आणि 20 वळ. कीर्तनांनी गीतांनी आणि भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याची स्तुती करा. तुमका लाभलेल्या सर उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान देव बापाक तुम्ही सदांच अर्घां दिया. प्रेज गॉड. कीर्तनांनी परतून अंगाई त्यांनी सांगला, कीर्तनांनी गीतांनी आणि भक्ती गायनांनी सगळ्या काळजान सोम्याक स्तुती करा. देवाची आज्ञा पहिल्याच आसा, जेजून आमकां 2च आज्ञा हे करून दिल्या. सगळ्या तुझ्या काळजान, सगळ्या तुझ्या मनान, सगळ्या तुझ्या शक्तीन देवाचो तू मोग कर. तशेंच सगळ्या काळजान आमी सोम्याची स्तुती करूंक आसा, कीर्तनांनी गीतांनी आणि भक्ती गायनांनी. तुमकां लाभलेल्या सर्व उपकारां खातीर आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान देवा बापाक आमी सदांच अर्घां दिवया. तर आमकां जे कितें उपकार लाभल्यात, हर एक की पवित्र पुस्तकान बरयल्यात, ते हर एक उपकार आमकां कशे लागतात, जे दाडा आमी निरंतरी अर्घां दिता. दाडा देव बापान जे कितें बरोवन दवरला पवित्र पुस्तकान, त्या भासवण्यान जे कितें ब्लेसिंग्स आसात, जे आशिर्वादां आसा, ती आमकां लाभतात. सोम्या जेजू क्रिस्ताच्या नावान आमी ती स्वीकार करता आणि देवा बापाक सदांच आमी अर्घां दिवंक आसा, निरंतरी अर्घां दिवंक आसा. आता अर्घां दिल्ल्या वरवीं काले जाता आमी पळया. प्रेज गॉड. 1 Thessalonians 5:16 to 18. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा आणि सर घडीत आणि देवाक अर्घां दिया. जेजू क्रिस्ताच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे ताण देवाक इतलेंच जाय. सदांच खुशाली जाया, कळनासतना मागा, सर्व घडीत आणि देवाक अर्घां दिया. ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत असलेल्या तुमचे तावन देवाक इतलेंच जाय. प्रेज गॉड. तर देवाक आमचे तावन इतलेंच जाय की आमी ख्रिस्ता जेजूच्या एकवटांत रावाचे आणि ताका निरंतरी अर्घां दिवचे. प्रेज गॉड. खळा नासतना आमी मागूंक आसा, सदांच आमी खुशाली जावंक आसा, हर एका परिस्थितींत आमी रिजॉयस करूंक आसा. रिजॉयस एवरमोर म्हण इंग्लिशान सांगता. आता अर्घां दिल्ल्या वरवीं आमकां काले लागता, पण आमी अर्घां दिवचे आमकां साल्वासांव दिता, सासणीक जिवीत दिता. हर एक आशिर्वादा उपकार पवित्र पुस्तकान बरोवन आसा, ती आमकां लागतात. सासणीक जिवीत म्हळ्यार कितें? एका निजा देवाक जाणा जावचे आणि ताणें धाडल्या ताच्या एकल्याच पुताक वळखोवचे. साल्वासांव एक फुल पॅकेज जावन आसा, आमकां कळीत आसा. तातूंत आटापून आसा हर एकी आमची भलायकी, आमची आशिर्वादां, हर एकी आमचे ग्रेस्त गाय, आमचे बोगसाणे. जॉन 3:16 पळय आमी. देवान संसाराचो असोय मोग केलो की ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो, ताका सत्मंतेल्या कोणाचोच नाश जायना जावच्याक, बगार ताका सासणीक जिवीत मेळच्याक. प्रेज गॉड. तर पहिल्यान पहिले आमी देवाक अर्घां दिवंक जाय. कित्याक देवान आमचो
इतलोही मोग केलो असोही मोग केलो ताणे आपल्या एकल्याच पुताक ओपून दिलो ताका सत्मान केला कोणाचोच नाश जायना जावच्या बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळच्या. आता आमकां सस्नीक जिवीत मेळाचें म्हण ही देवाची आशा आसतली देखून ताणें आमकां हर एकल्यांक की जेजू क्रिस्त म्हणले हे साल्वासांवाचें पॅकेज आमकां दिला. जेजूच ती साल्वासांवाची पॅकेज जावन आसा. थंयसर आमकां जेजूच कृपा जेजूच सत हर एक आमकां जेजू तावनूच लाभता. देखून जेजूक सत मानतल्याक ताका ताराणी लाभता आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्घा दिवंक आसा. जेजूक सत मानतल्याक कोणाचोय नाश जावचो ना बगार ताका सस्नीक जिवीत मेळटा म्हण हांगा सांगलां. प्रेज गॉड. आता साल्वासांव म्हळ्यार जाल्यार होल पॅकेज फूल पॅकेज. आता ही रक्तस्रावाची स्त्री आसली तिने जेजूच्या अंग वस्तूर आपडले आनी ती बरी जाली. जेजून तिका म्हळें तुज्या भावार्थान तुका बरी केली. इंग्लिशान म्हणटा डॉटर युअर फेथ हॅज मेड यू होल म्हणटा. होल म्हळ्यार संपूर्ण भलायकी तिका मेळ्ळी. केवळ तिच्या कुडीची मात्र न्ही. कुडीन जे पिडा असली ती मात्र तिका भलायकी मेळो ना. तिका फुल भलायकी मेळ्ळी. तिच्या आत्म्यान ती तिच्या मनान ती तिच्या कुडीन ती हर एक फुल पॅकेज बॉडी सोल अँड स्पिरीट हर एक तिका भलायकी मेळ्ळी. तशेंच लोकाच्या वांजलान आमी पळयता 17वो अध्याय 11 to 19 पळय आमी. आतां जेजू जेरुसलेमाक वचोंक म्हणून सामारिया आनी गलिलेया प्रांताच्या गडी लागच्यान चमकतलो. तो एक हळ्ळेंत रिगतना 10 जाण कुडकार ताका मुखार मेळ्ळे. पयस रावन व्हडल्या ताळ्यान बोब मारून ते म्हणाले, जेजू मेस्त्री आमची काकूट कर. तांकां पळोवन जेजून म्हळें, वचा आनी तुमकांच याजकांक दाखया. वेताना ते नितळ जाले. तांचे मदलो एकलो आपूण नितळ जालो तें पळोवन व्हडल्या ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांयां मुळांत सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. पुरो तर आता आमी पळयता हो समारियागार मात्र एकलो फाटीं आयलो जेजूक अर्घा दिवंक. 10 कोडकार आहले. जेजून हर एकल्यांक बरें केलें आनी तांकां म्हळें वचा आनी तुमी याजकाक दाखया. आनी ते वेताना नितळ जाले म्हणटा हांगा देवाचें उतर. ते वेताना नितळ जाले. जेजून तांकां सांगले क्षणा ते नितळ जावना. वाटेर वेता आसतना ते नितळ जाले. ताणें एकल्यान तांच्या मदल्या एकल्यान पळयलें आपूण नितळ जालो म्हण आनी तो पळोवन व्हडा ताळ्यान देवाक वर्णीत फाटीं आयलो आनी जेजूच्या पांया मुळान सरपडून ताचो उपकार बावडूंक लागलो. तो एक समारियागार. आनी जेजू मुखार पळया काय म्हणटा 17. जेजून ताका सवाल केले, 10 जण नितळ जाल्ले न्ही, हेर 9 जण खंय आसात? ह्या परगावा शिवाय फाटीं येवन देवाक वर्णितलो हेर कोणूच ना जालो काय. उपरांत जेजून ताका म्हळें, उठ आनी तुजी वाट धरून चल. तुज्या भावार्थान तुका बरो केलो. तर आता ह्या कोडकाराक ते हेर जाणांक काल मेळ्ळे केवळ कुडीची भलायकी मेळ्ळी. ह्या कोडकाराक 10व्या कोडकाराक समारियागार आसलो. कोणे फाटीं येवन जेजूक अर्घा दिली, ताचो उपकार बावडलो, ताका साल्वासांव मेळ्ळें. ताका केवळ कुडीची भलायकी न्ही पूण संपूर्ण भलायकी होल पॅकेज ताका मेळ्ळें. साल्वासांव ताका मेळ्ळें. मायंड बॉडी अँड सोल फूल ताका मेळ्ळें. हिलिंग केवळ ताचो कोड नितळ जाले मात्र न्ही, ताका ग्रेस मेळ्ळें, ताका कृपाय मेळ्ळी.
साल्वेशन म्हळ्यार कुरपाई जावन आसा. कुरपाई ताका मेळ्ळी आनी ताका कंप्लीट हिलींग मेळ्ळें. तो आयिल्लो केवळ ताच्या कुडीच्या भलायके खातीर, पण ताका स्पिरीट, सोल एंड बॉडी कंप्लीट हिलींग मेळ्ळें. प्रेज गॉड. तर सेकंड अर्घा दिवचे म्हळ्यार एक चावी जावन आसा देवाचे अलौकिक अद्भुतां पळोवचे, देवाचे सामर्थ्य जावन आसा. देवाची अद्भुतां आमकां पळोवंक मेळटा, सुपर नॅचरल ताची आजाबा आमकां पळोवंक मेळटा. ते अर्घा दितना ती एक चावी जावन आसा. जर तर आमच्या जिवितान आमकां सुपर नॅचरल अद्भुतां पळोवंक आसत जाल्यार ही चावी वापरची गरजेची जावन आसा. ती अर्घा दिवची चावी. जॉन चॅप्टर 6 वर्स 11 पळया. जॉनचो अंजल 6 अध्याय 11वी वड. जेजून उंडे घेतले आणि देवाक अर्घां दिवन बसलेल्यांक वांटले. ते सुपारी मासले वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. आता हांगा आमी पळयता 5,000 लोकांक जेजून 2 मासल्यो आनी 5 उंड्यांनी वाडले. तर पहिले जेजून काय केले, ते उंडे काण घेवन देवाक अर्घा दिली. हांगा जेजूच आमकां शिकयता हर एक काम जेजू करतना ताणें पहिले देवा बापाक अर्घा दिली. हांगा म्हणटा जेजून उंडे घेतले आनी देवाक अर्घा दिवन बसल्ल्यांक वांटले. ते उंडे मल्टिप्लाय जाले. हांगा एक सुपर नॅचरल अजाब अद्भुत आमकां पळोवंक मेळटा. तेच परी मासल्योय वांटून दिल्यो. ते सक्कड दादोशी जेवले. कोणाकय उणें जावना, कसलोच अभाव जावना, नथींग मिसींग, नथींग ब्रोकन. हर एक जण ते दादोशी हॅपीली जेवले आनी ते संतोषान तांकां फाटी गेले. तर एक सुपर नॅचरल अजाब आमकां पळोवंक जाय जाल्यार आमी अर्घा दिवची एक मेन की, एक इम्पॉर्टंट की जावन आसा, एक चावी जावन आसा. प्रेज गॉड. आता आमी रेतेरान शिकल्या वंप्याची वपारे विशय. आता वमचो टायम, बी वमचो टायम आनी लुवण्याचो टायम, त्याच्या मध्ये एक टायम आसता, कालावधी आसा, टायम स्पॅन आसा. पैगी आता आमी बी वंपले फाल्यांच ते किरला ना, ताका इल्लो टायम आसा. लुवण्याक एक टायम आसा, ते फळ दिवचो एक टायम आसा. आता ते वमचे आनी लुवच्या मध्ये जो टायम आसा त्या टायमार आमी काले करता, ते इम्पॉर्टंट आसा. तो टायम आमी कसो खर्चिता, देवाच्या हजरपणान खर्चितावंगी, ताच्या उतरान खर्चितावंगी, अर्घा दिवन निरंतरी आमी खर्चितावंगी, या आमी पुरपुरताव, गुणगुणताव, ओ इतलो वेळ कालाक जालो, इतली गळाय कित्या झाली. आता अब्रामाच्या विशयांत आमकां वत आसा, ताका देवान बसवणी दिली, तो जनांगाचो बापाय जातलो म्हणून, ताका एक भुरगो जातलो म्हणून. पण ते बसवणी दिल्या उपरांत कितल्या वर्सांनी ताका भुरगो जालो? 25 वर्सांनी. त्या 25 वर्सांनी अब्रामाने सारान कितें केलें? ताणी देवाक अर्घा दिली, निरंतरी ताणी अर्घा दिली. ती पुरपुरोन गुणगुणोन ताणी म्हणून हो इतली वर्सां जाली, 25 वर्सां जाल्यार आमी खंडीत जावन गुणगुणते आयला, पुरपुरते आयला. पण ताणी तशें करूना, ती राखून रावली. दे वेटेड विथ एक्सपेक्टंट फेथ, म्हळ्यार बावार्थान आतुरायेन ती राखून रावली. देवाची बसवणी देवान केला, तो विश्वासी जावन आसा आनी खंडीत जावन ते तांच्या जिवितान जारी जातले. पण त्या आशेन ती राखून रावली आनी तांकां ते अद्भुत पळोवंक मेळ्ळे. प्रेज गॉड. ते आमी त्या काळ अवधीन म्हळ्यार वंपल्या उपरांत, बी वंपल्या उपरांत फसल येवच्या मध्ये, त्या टायमा मध्ये आमी काले करता. आमी सोंसणीकेंत आसता की आमी ना सोंसणीकेंत आसता, हाचे वयर अवलंबून आसा आमचे फलितांश, आमचे फसल आमकां कशें मेळटा म्हणून. आता तिसरे पॉयंट जावन आसा, अर्घा दिल्या वरवीं सैतानाची कामां नाश जातात, काळोखाच्या राजाची कामां नाश जातात. कितें देवान आमकां दिला ते सैतान चोरता, नाश करता आनी जिवेशी मारूंक येता. तो सैतान काले चोरूंक येता, तो आमचे कडेन आसता ते उतर चोरूंक येता.
कित्याक ताका वत आसा हे अविनाशी बी आमच्या जिवितांत आयल्या वेळार आमचे ते अद्भुतां जातली आनी ताच्या राजाक ते डेंजर जावन आसा, एक धोको जावन आसा. देखून तो हर एक प्रयत्न करता ते बी आमचे तावन चोरून व्हरूंक. देखून हे बी आमी जगोवन दवरूंक आसा. ह्यो बी वंपल्या उपरांत आतां रेतेरेन ते बी आमच्या काळजान वंपला. आतां फसल येवचो टायम आसा. आतां आमी त्या कालावधींत आसा, त्या टायम स्पॅनांत आसा. तर आमी हे बी राखोवन दवरूंक आसा, जगोवन दवरूंक आसा, ताची जतन करूंक आसा. आनी आमी निरंतरी अर्घां दिवंक आसा. अर्घां दिल्ल्या वरवीं कितें जाता, सैतानाक येवन ते बी चोरून व्हरूंक जायना. आनी आमी निरंतरी देवाच्या हजरपणांत आसता, ताच्या उतरांत आमी गुंडायेंत आसता, डीप आनी रुटेड आसता, म्हळ्यार आमी रमलेली आसता. त्या वेळार सैतानाक ते कसलेय चोरून व्हरूंक जायना, नाश करूंक जायना, ते कसलीय घुसपट गोंदळ ताका आमच्या जिवितांत करूंक जायना. प्रेज गॉड. आतां पवित्र आत्मय आमकां देवाच्या उतरां मारिफात उलयता आनी सैतानी माध्यमां मुखांत्र, अनेकांच्या लोकां मुखांत्र, आमच्या इश्टामंत्रा मुखांत्र, या टीव्ही मुखांत्र, न्यूजपेपरा मुखांत्र सैतानी आमचे कडेन उलयता. पूण आमी खंयची उतरां काडून घेता. देखून आमी देवाच्या उतरांत चड आनी चड वेळ खर्चुंचे गरजेचे आसा. त्या वेळार सैतानाचो पावर ब्रेक जाता, म्हळ्यार आमी सैतानाचे बोळ मोडटा आनी आमकां जे फसल देवान दवरला ते आमकां रिसीव करूंक जाता, आमकां ते मेळटा. कित्याक अर्घां दिवचे ताका एक सकत आसता सैतानाची हर एक कामां नाश करूंक. आनी ते अर्घां दिवचे काम करता ज्या वेळार आमी देवाच्या उतरान टायम स्पेंड करता. देवाच्या उतरान आमी टायम स्पेंड केल्या वेळार आनी ताच्या सांगात आमी निरंतरी अर्घां दिल्ल्या वेळार हर एक सैतानाची काळोखाची कामां नाश जातात. फोर्थ पॉयंट जावन आसा अर्घां दिल्ल्या वरवीं अविश्वासाचो आत्मो नाश जाता. आतां आमी पळया जुवांचो वांजेल 11वो अध्याय 41 आनी 42. रिपीट करो सिस्टर ते वर्स. जॉन 11, 41, 42. जॉन चॅप्टर 11, 41 आनी 42. तितल्यार ताणी ती शिळा काढली. तवळ जेजून आपले दोळे वयर लावन, बापा तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय म्हणून हांव जाणा, पूण तुवें म्हाका धाडलाय म्हणून हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमनचे खातीर हांव अशें उलयतां. प्रेज गॉड. तितल्यान ताणी ती शिळा काडली. जेजून तांकां सांगलें ती शिळा काडूंक. जेजूकच ती शिळा काडूंक जाती नासली गी, जाती आसली. ती शिळा खंयच्या संकेत जावन आसतली, अविश्वासाची. देखून ताणें जे लोकांक सांगलें ती शिळा काडून सायडीन दवरूंक. त्या वेळार जेजून आपले दोळे वयर उबार म्हळें, वयर लावन म्हळें, बापा तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार मानता. हांव तुका अर्घां दिता. आनी तो इंग्लिशांत आसता, आय थँक यू लॉर्ड दॅट यू हॅव ऑलवेज हर्ड मी. म्हळ्यार बापा तूं केदाळय म्हाका आयकताय, देखून हांव तुका अर्घां दिता. जेजूक ती खात्री आसली की ताचो बाप, ताचो सर्गींचो बाप केदाळय ताचे मागणें आयकता. तो इन्कार करिना. तितले कॉन्फिडन्सान ताणें सांगलें, बापा तूं म्हाका आयकताय, देखून हांव तुजो उपकार मानता. सदांच जाल्यारी तूं म्हाका आयकताय, पण हांव जाणा. हांगा सांगता परतूनी ताका कंप्लीट कॉन्फिडन्स आसलें की देव बाप ताचे मागणें आयकता. तो जाणा आसलो. पूण तुवें म्हाका धाडलें म्हूण हांगा भोंवती उबो आसलेल्या लोकांक सतमानचे खातीर हांव अशें उलयतां.
आता ताणीच आत्मांचे कथे तांचे ते अनबिलीफ आसले अविश्वास आसलो तर तो अविश्वास पयस करचे खातीर जेजून सांगले ती शिळा काडा आणि ताणें अर्घा दिली बापाक आणि त्या खातीर ताणें बापाक उलो मारलो तो म्हणालो हांव अशें उलयता आणि अनबिलीफ अविश्वास अडकळ जावन आसा आमकां जिवितान आमच्या अजाप पळोवंक आसा अद्भुत पळोवंक आसा जाल्यार हे अविश्वास अडकळ जावन आसा पण अर्घा दिल्या वरवीं काल जाता व अविश्वासाचो आत्मो नाश जाता आणि आमकां देवाचे अद्भुत पळोवंक साध्य जाता प्रेज गॉड आता जेजून ऑलरेडी कुर्सार मरून सगळे ताचे काम ताणें फिनिश केला म्हळ्यार संपूर्ण केला तरी की आमकां ताचे संपूर्ण केल्ल्या कामाचो अनुभव कित्याक जायना कित्याक आमी अर्घा दिना ताणें संपूर्ण करून कितलीं वर्सां जालीं 2025 वर्सां जालीं आनी की आमी पयले आमकां सुमार वर्सां ते विशयान गोतूच नासले आतां ह्या सताच्या उतरांत आमी आयल्या आतां आमकां कळीत जालें तरी की आमी संपूर्णपणे ते अनुभव करतेच ना कित्याक आमी अर्घा दिवना आमी निरंतरी अर्घा दिवंक आसात आनी त्या दाळा मात जेजून संपूर्ण केल्ले साल्वासांव म्हणल्यार फूल पॅकेज तातूंत हर एक आशिर्वादा आनी जे बासावण्यो थंय बरयल्यात पवित्र पुस्तकान जेजून बसयल्यात त्यो आमकां अनुभव करूंक साध्य जाता देखून आमी वायट बुकान हर एक फावटी म्हणटा तो बासावण्यो म्हणटना अर्घा तुका जेजू आज तुज्या काकुळटीन आनी मोगान म्हाका वेडो घाला त्या खातीर आमी तुका अर्घा दिता हर एक आमी अर्घा तुका जेजू अर्घा तुका बाप्पा म्हण आमी स्टार्ट करता बासावण्यो पैगी प्रेज गॉड देखून मार्क 11:24 म्हणटा घालया गे मार्क 11:24 एक पाटी देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यां तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळां म्हूण सतमंदा आनी तें तुमकां मेळटलेंच वय हांगा संवसाराचें सिस्टम कशें आसा पयलें आमकां मेळून दी मागीर आमी अर्घा दिता संवसारान तशें चलता कोणी आमकां गिफ्ट दिला आमी तक्षणा थँक्यू म्हणटा आमी पयलेंच थँक्यू म्हणटा गे तांकां ना पण देवाचें सिस्टम तशें न्ही सर्गींच्या राजाचें सिस्टम तशें न्ही हांगा म्हळ्यार देखून हांव तुमकां सांगता कितें सकट मागण्यान तुमी मागतात तें तुमकां मेळ्ळांच म्हूण तुमी सतमाना आनी तें तुमकां मेळटलें देखून आमकां पयलेंच मेळ्ळां म्हूण आमी सतमानूंक जाय जें कितें आमी मागलां आनी त्या खातीर आमी देवाक अर्घा दिवंक जाय आनी तें आमकां मेळटलेंच म्हूण हांगा दिलां प्रेज गॉड देखून आमी एडवान्स अर्घा दिवंक निरंतरी आमी अर्घा दिते रावंक आसा आमच्या जिवितान कितेंय वायट चलता कितेंय विरोधपण येता कितेंय आमकां समस्या आसा तरी की आमी देवाक अर्घा दिते रावल्या थोड्या तेंपा उपरांत आमी पळयता ती समस्या ते नांचना ती वायट सवय आमकां केदळा सोडून गेली आमकां कळीत ना आमी अर्घा दिवंक आसा देवा तुवें म्हाका ह्या परिस्थितींतल्यान भायर काडलें म्हूण हांव तुका अर्घा दिता देवा तुवें म्हाका ह्या वायट सवयेंतल्यान सोडयलें त्या खातीर हांव तुका अर्घा दिता म्हणल्यार एक क्षणा ते परिस्थिती समस्येंतल्यान आमी केदळा भायर आयल्या पण आमकांच कळीत जायना प्रेज गॉड नेक्स्ट पॉयंट जावन आसा अर्घ्या दिल्ल्या वरवीं देव ताचो गूट आमकां उगडापेकान दिता ताचे रहस्य जे गोंड लिपोवन आसा ते रहस्य आमकां त्यो संगती आमकां उगडापेकान दिता प्रेज गॉड तूं डॅनियल चॅप्टर 2 वर्स 2 पळया डॅनियल चॅप्टर 2 वर्स 2
तेन्ना रायान आपल्या स्वप्नाचो अर्थ आपणाक सांगचे खातीर जादूगारांक, ज्योतिशांक, मंत्रवादींक आनी कालदेयागारांक आपोवंक धाडले. ते आयले आनी राया मुखार उबे रावले. आता हांगा आमी पळयता नेबुकदनेझर रायाक बाबिलोन असो येतो ताका एक सपन पडता, एक दर्शन, एक विजन ताका मेळटा. ताचो अर्थ सांगूंक तो जायत्या जाणांक सगळे सांगचे खातीर जादूगारांक, ज्योतिशांक, मंत्रवादींक आनी कालदेयागारांक आपोवणे धाडटा, तो आपोवंक धाडटा. पूण तांकां कोणाच्यांनी त्या सपनाचो अर्थ सांगूंक जालना. मागीर कोणीय तरी ताका एक सजेस्ट करता, दानियेलाचें नांव सजेस्ट करता आनी तो राय दानियेलाक आपयता. आनी त्या वेळा तो दानियल ताका सपनाचो अर्थ सांगता. त्या वेळा तो राय विचारता, तुजो देव मात्र म्हळ्यार तो म्हणटा, तूं म्हाका ह्या सपनाचो अर्थ सांगूंक शकताय गी म्हण दानियेलाक विचारता. दानियल म्हणटा, ना, हांव सांगूंक शकना, पूण म्हजो देव आसा, सर्गार एक देव आसा, तो ह्या सपनाचो अर्थ सांगूंक शकता. दानियल जाणवायेन बरयल्लो आमकां कळीत आसा, स्पिरीट ऑफ एक्सिलन्स, उत्तमतायेचो आत्मो, सर्वोत्तम आत्मो ताचेर आसलो, देखून तो त्या सपनाचो अर्थ सांगूंक शकलो आनी ताणें रायाक परिहारी दिले. प्रेज गॉड. तशें आमी अर्घा दिता आसतना आमकां कळीत आसा दानियेलाचे मागणे करचे जिवीत कशें आसलें. तो दिसाक 3 फावटी मागणे करतलो आनी तो ताची शिस्त आसली, मागण्या विशयन जावं दी, खावचे पिवचे विशयन जावं दी. तो एक परगांवांत आसलो, बाबिलोनान ते कैदी जावन आसले, तरी तांणी त्या परक्या गांवांत आपल्या देवाक साक्ष दिली. तांणी त्या परक्या देवा मुखार ते आराधन करूना, तांच्या मुखार सरपडोना, पूण त्या परक्या गांवांत तांणी आपल्या एका निजा देवाक तांणी साक्ष दिली. आनी ताच्या मागण्याचे जिवीत आमकां कळीत आसा. तो निरंतरी तो अर्घा दितलो, स्तुती करतलो, देवाची महिमा गायतलो आनी निरंतरी तो देवाच्या हजरपणान तो आसतलो. त्या देखून तो जाणवायेन बरयलो, जाणवायेचो आत्मो ताचे थंय आसलो आनी त्या वरवीं ताका त्या परगांवान जाल्यार त्या रायाच्या सपनाचो अर्थ सांगूंक तो शकलो. प्रेज गॉड. आनी आमकां गोत आसा आब्रामाच्या विशयन जाल्यार देव चडावत, देवाचे सिस्टम अशें, तो अस्तित्वान नातिल्ल्या वस्तीक अस्तित्वान तो आपयता, हाडटा. तो उलयता, त्या उतरा मार्फत तो अस्तित्वान नातिल्ल्या वस्तीक अस्तित्वान हाडटा. तशेंच ताणें आब्राम आनी साराकी केलें. आब्राम आनी साराक, आब्राम म्हणटना ताचे अर्थ केले की मस्तू जनांगाचो, साबार जनांगाचो बापय. त्या वेळा सारा ताका आपयतला अब्राहम म्हण, त्या वेळा ताका आयकता, हांव साबार जनांगाचो बापय म्हणून. साराचो अर्थ केला, सारा नांवाचो. सारा म्हळ्यार सर्व जनांगाची आवय, साबार जनांगाची आवय. अब्राम ज्या वेळा तिका आपयतलो सारा म्हणून, त्या वेळा तिकाय तेंच आयकूंक मेळटलें, तूं साबार जाणांची आवय म्हणून. साबार जनांगाची आवय म्हण तिकाय अशें समजत येता. देखून तांणी ज्या वेळा अर्घा दिवन निरंतरी ते 25 वर्सां ती रावली, राखून रावली, त्या वेळा तांच्या मतीन एकच आसलें, हांव साबार जाणांची आवय आनी तो म्हणटलो हांव साबार जाणांचो बाप. आनी त्याच मनोभावान ती निरंतरी देवाक अर्घा दिवन रावली. अस्तित्वान नातिल्ले तांणी आपयले आनी अस्तित्वान हाडले. म्हळ्यार तो भुरगो अस्तित्वान नातिल्लो, पण तांणी निरंतरी अर्घा दिवन तो भुरगो तांकां जल्मलो. 100 वर्सां उपरांत, 25 वर्सां उपरांत देवान बासवणी दिवन तांकां तो भुरगो जल्मलो. आनी त्या 25 वर्सांनी तांणी निरंतर अर्घा दिल्ल्या वरवीं तांकां ते फलितांश, ते रिजल्ट पळोवंक मेळ्ळे. ते देवाचे बासवणी तांच्या जिवितान जारी जाली, मॅनिफेस्टेशन तांकां पळोवंक मेळ्ळें. प्रेज गॉड.
तर अर्घा दिवच्या म्हणा अस्तित्वान नातल्यो वस्ती आम्ही अस्तित्वान आपोवच्यो तेही जाऊन असं ताचो अर्थ. नेक्स्ट आम्ही एक पळया स्क्रिप्चर 1 टिमोथी 4:4 पहिल्या तिमोथीक बरयल्या पत्र 4थो अध्याय 4थी ओळ. देवान रचल्ल्यो सर्व वस्तू बऱ्यो देवाचो उपकार बावडणो त्यो घेवच्यो जाल्यार खंयचीच वस्तू तिरस्कार करूंक नजो. कित्याक देवाच्याच उतरांनी आमच्या मागण्या मारिपास ती पवित्र जाता. प्रेज गॉड. देवान रचल्ल्यो सर्व वस्तू बऱ्यो देवाचो उपकार बावडून त्यो घेवच्यो जाल्यार खंयचीच वस्त तिरस्कार करूंक नजो. आता कित्याक देवाच्याच उतरां आनी आमच्या मागण्या मारिफात ती पवित्र जाता. हांगा स्पश्ट दिला आमच्या देवाच्या उतरां आनी आमच्या मागण्या मारिफात ती पवित्र जाता. ज्या वेळा आमी अर्घा दिता त्या उतरां देवाच्या उतर काण घेवन आनी आमच्या मागण्या मारिफात ती वस्त आमी शेवता जाल्यार ती पवित्र जाता. आनी देवान रचल्ल्यो सर्व वस्ती बऱ्यो देवाचो उपकार बावडून म्हळ्यार थँक्स गिवींग दिवन अर्घा दिवन आमी त्यो काण घेवच्यो जाल्यार खंयचीय वस्त तिरस्कार करूंक नजो. म्हळ्यार हर एक ही वस्त आमी खावयेत ती देवाच्या उतरान आनी ताच्या आमच्या मागण्या मारिफात ती पवित्र जाल्या त्या देखून खंयचीय वस्त आमी खावयेत देवाक अर्घा दिवन ती आमकां कसलेय बाधक करूंक शकना. आनी देवातावन येवच्यो हर एक वस्त उत्तीम आनी श्रेष्ठ देणे उजवाडाच्या बापायतावन येता सर्गींच्या बापातावन येता देखून ते खंयचीय आमी तिरस्कार करूं नजो. अर्घा आनी स्तुती दिवन आमी ते काण घेवंक आसा उपकारी म्हणून. देवान रचले हर एक वस्तू बरे देखून अर्घा दिवन ते स्वीकार केल्ले तिरस्कार करूंक नजो. कित्याक देवाच्या उतरान आनी आमच्या मागण्या मारिफात त्यो पवित्र केल्या आमी तिरस्कार करूंक नजो. हर एक श्रेष्ठ देणे ते देवातावन येता. प्रेज गॉड. देखून आमी एक टफ सिच्युएशन आमी एक समस्यान त्या कश्टान सांपडला जाल्यार तर आमी त्या संदर्भा खातीर न्ही पण देवान त्या संदर्भातावन भायर येवंक आमकां एक परिहार दिला एक वाट तयार केला पण आमी पयलेच अर्घा दिवंक आसा. त्या परिस्थितींतल्यान भायर येवंक त्या परिस्थितीचेर जैत व्हरूंक देवान ऑलरेडी आमकां एक परिहार दिला म्हूण आमी अर्घा दिवन मागण्या करूंक आसा. सदाळा देव खंडीत जावन ते परिहार आमकां दिता आनी आमी ते गुड्डे पर्वत कसलेय समस्या आसल्यार आमी तातूंतल्यान भायर येवंक शकता. केदळे आमी समस्या आमच्या तोंड काड म्हण आमी मागण्या करूं नजो. बगार त्या समस्यांतून भायर येवचे आमकां एक जाणवाय दी म्हण पवित्र आत्म्या लागीं आमी अर्घा दिवन मागण्या करीचे. सदाळा पवित्र आत्मो आमकां दानियेलाक दिल्या बरी ती जाणवाय आमकांय दिता आनी आमी त्या परिस्थितींतून भायर येवंक शकता आनी जेजू ते आमी जैतवन जावन जियोंक शकता. एक अलौकिक जिवीत आमी जियोंक शकता. प्रेज गॉड. हालेलुया. थँक यू जीसस. कोणाकी काही टेस्टिमनी सांगूंक आसा जाल्यार सांगे. जाल्यार आमी थँक्स गिवींग प्रेयर क्लोज करूया. प्रेज गॉड. अर्घान तुका मंगळा बापा आयच्या वर्षा दिसा खातीर अर्घान तुका समया जेजू अर्घान तुका पवित्र आत्म्या आयच्या दिसा आमकां ही ह्या भयणी मुखांतर ही समजणी मेळिल्ल्या खातीर आमी हर एक घडये खंयच्याय घडये अर्घान दिवंक जाय होगळाप दिवंक जाय ताची देव बापाची स्तुती करूंक जाय. त्या दळाचो आमी या
खंयच्याय संकश्टांत आसूं पुरो कश्टांत आसूं पुरो या बऱ्या आमच्या कार्यान खंयच्याय असल्यार आमी ह्या सिट्युएशनांतून भायर येवंक शकता आनी आमकां अलौकीक वाट सोडून दिता देव बाब म्हणून आमकां हे मागणें शिकयल्या खातीर हे उगडापे केल्ल्या खातीर हांव काळजांतल्यान आर्गां दितां. थँक्यू. आनी हे मागणें करता हांव जेजूच्या नांवान आनी पवित्र आत्म्याच्या मजतीन. आमेन आमेन आमेन. Amen. 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 Thank you, sister. Praise God. Thank you everyone. Amen. Thank you, Thank you. Thank you, sister. Thank you. sister.